बरी दनपारावडे ताणे आदित्य काकोडकर आवाज गोंयचो बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। चापोली काणकोण जालो भिरांकूळ अपघात, एकल्याक जाग्यारूच मरण जाल्यार दोगांक गंभीर दुखापत, थार चलोवप्याचे नियंत्रण सुटिल्ल्यान घडलो अपघात। पेडणे उगवे पोरसकडे वाठारांत धुमाकूळ घाले उपरांत ओमकार हत्तीचो तोरच्या प्रवेश, पिकावळींचे आनी गाडयांचे केलें बरेच लुकसाण। काणकोण खोला फसलो अपहरणाचो यत्न, तेलंगणा पुलिसांचो आसा वाटो। क्षत्रिय पागी समाज भावांनी पुलीस स्टेशनाचेर घालो घेराव, संबंधितांचेर करची कारवाय नाजाल्यार काडटले मोर्चा, दिली शिटकावणी। जिल्लो पंचायत वेंचणुकीच्या फाटभुंयेर कर्मचारी निवड आयोगा वतीन 230 पदांचेर जातली भरती। ह्या भरतीक लागून आचारसंहितेचे जावचें ना उल्लंघन, संबंधित अधिकाऱ्यांची म्हायती। सालेली स्टेपिन बारा कडेन धांवते दुचाकीचेर अचकीत पडली झाडाची खाणी, चालक गंभीर जखमी, दुचाकीचे मोठ्या प्रमाणात लुकसाण। आणि जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर गोवा फॉरवर्ड, काँग्रेस आणि आरजीपीचो युतीची गाठ सुटना। आरजीपी म्हणटा अजून युती विशीं कितली पळोवपाची वाट, जाल्यार काँग्रेस म्हणटा 8 दीस जाले युतीच्या प्रस्तावाक आरजीपीची नजा। आता खबरो विस्तारान। काणकोण खोला वाठारांतल्या जयेश पागी यांचे अपहरण करपाचो यत्न तेलंगणाच्या कथीत पुलिसांनी केलो। ह्या प्रकरणा खातीर काणकोण म्हालांत बोवाळ पडला। ह्या बोवाळा उपरांत काणकोणच्या पागी समाजाच्या लोकांनी वचून पुलीस स्टेशनात पुलिसांक घेराव घालो। ह्या प्रकरणात बेगोबेग कारवाय करपाची मागणी केली, ना जाल्यार पुलीस स्टेशनाचेर मोर्चा हाडटले अशी शिटकावणी तांणी दिल्या। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण जयेश पागी हांचो खोला पंचायत वाठारांत दर्यादेगेर पर्यटनाचो व्यवसाय आसून तातूंत तेलंगणाचे कांय वेवसायीक भागीदार आसात। त्या भागीदारीत कांय कारणां खातीर व्यत्यय आयिल्ल्यान तांणी तेलंगणांतल्या इश्टांक काणकोणा आपयले। तातूंतले कांय जाण तेलंगणाचे पुलीस आशिल्ले। जयेश पागीक गाडयेंतल्यान घेवन वतना थळाव्यांनी तांकां आडायले, उपरांत थळाव्यांनी जयेशाची सुटका केली। ह्या बोवाळा उपरांत अखिल गोंय क्षत्रिय पागी समाजाचे पदाधिकारी आनी समाज भावांनी काणकोण पुलीस स्टेशनात वचून पुलिसांक घेराव घातलो। ह्या प्रकरणात बेगोबेग कारवाय करपाची मागणी केली, ना जाल्यार पुलीस स्टेशनाचेर मोर्चा हाडटले अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिली। पार्टनरशिप धंदो करतालो 8 वर्सां हळूहळू थिंग इलिगॅलिटी जावपाक लागली। म्हाका सांगून म्हणल्यार इलिगॅलिटी जावपाक लागली, सीआरझेड व्हायोलेशन जावपाक लागले। प्लस थिंग इलेक्ट्रिसिटी 1-2-3 किलोमीटर पयस व्हरून ती घेवन गेलाय थिंग। हांव ते सदां बोवाळ मारता ते करपाक नाका, कित्याक लोकां ते आमकां लोकां कडेन गांवच्या लोकां कडेन आमकां खेळपाक गरज ना म्हणून हळूहळू ते पोरं ते हांवें सोडलें, नाका म्हूण सोडलें म्हणटकीर तो तें इगो प्रॉब्लेम मागीर फॉल्स एलिगेशन घालून आज ते कितें तरी पुलीस हाडून बदनाम करपाक प्रयत्न केलो इतल्यान। मागीर कितें जालें थंय? त्या पुलिसांक कळ्ळें ते फॉल्स एलिगेशन म्हणून सगळें कळ्ळें तेमकां, तर ते आतां तेमी सॉरी म्हणून हें केलें आतां ते फॉल्स एलिगेशन। इवन हांवें मागीर मोबायल तेमकां पळय म्हणला कोणा हांवें कॉल केला कितें केला ते डिटेल घे म्हणलें तर नाका म्हणटा ते म्हणटा मागीर कोणा कडेन व्हिडिओ जाग्याचेर कितें जालें मागीर कितें हांवें सोडलें, म्हाका नाका म्हूण सोडलें। ना मागीर कितें जालें? तुका उबारून व्हरपाक गेले तें गाडी उबारून व्हरपाक गेले, मागीर ते गांव भाव येयलो प्लस गांवचे लोक येयले सगळे, तेमी ताका मागीर सगळ्यांक धरून मागीर पुलिसांक फोन करून पुलिसा कडेन दिलो। आतां कितें सांगला पुलिसांन? पुलिसांन आमगे पुलिसांन कितें सांगलें? आमगे पुलीस जालो फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन आपण करतो म्हणून। तुमी कितें मागता? हांव तेच मागता असले आमचे कडेन गोंयच्या लोकां कडेन जावपाक जायना परत। हे खंयचे तरी लोक येवन आमकां कॉन्फिडन्साक घेवन लास्ट हे असले जावपाक नाका परत, आनी पुलिसान मातशें तेंचेर हें धरचें मातशें। They just want to go fine and they cannot directly arrest him. What they intend to do was directly take him or arrest him. The under this section delay. What are the under? I don't want to reveal this because it is the police to reveal. This section actually they have to only serve him on notice. They cannot pick him up and put him in the car and take him somewhere. Notice serve करपाली, so that was a fault mistake. Upon PSI, upon police, anything. The notice that serve करपाचे on that notice he has to whatever has to be taken. He will take the proper law की the post like आधो कदा सांगतो की तो नुकार करपाक जाले. But without serving the notice, just picking and putting in the car, which is totally wrong. आणि सगळे पुलीस आसा तितू काय आनी कोण लोक ना तितू एक 3 जाण पुलीस आहे आणि एक लोक पयली तो हे हॉटलार काम करता तो भुरगो दाखोवपाक तेम त्या काळा. So that means this person putting false allegation he conspiracy. No, kidnapping began because of misunderstanding. Team had come from Telangana, a police team had come from Telangana,
and there was an FIR against one person from Pala village. And during the investigation, they were asking him to accompany them. So there was a misunderstanding. People thought that since they are in civil clothes, some group of people have come to abduct somebody. So then they were brought to the police station. The villagers have been explained what is the actual issue, and now the situation is under control. कित्या खातीर व्हरपाक खंयची क्रायमा खातीर व्हरपाक Crime is registered in Telangana at Cyberabad police station. A team from Telangana had come to Kankon in search of an accused who is named in the FIR. Okay, so कसली no, क्रायम that further details I cannot divulge to you at this point of time. But we have checked the papers, we have checked the documents, we have checked their. In that state, they have a outstation passport system where the police, when they go for outstation investigation, they give them the proper authority letters. Everything has been checked. Plus, myself and my seniors have spoken to the officers in Telangana, and everything is clear. गोमंतक टीव्ही खातीर खोला काणकोणच्यान सोयरू कोमरपंत. जिल्हा पंचायत वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर राज्य कर्मचारी निवड आयोगा 3 सुमार 230 पदां खातीर भरती जातली. हातूंत 30 तलाटी, 46 लॅब सहाय्यक, 26 पंचायत सचिव, 17 लॅब तंत्रज्ञ, 12 खाते लिपीक, 12 वरिष्ठ लिपीक, 27 तपासक आणि हेर पदांचो आस्पाव आसा. हाच्या खातीर अर्ज करपाची निमणी तारीख 31 डिसेंबर मेरेन आसतली. सगळे अर्ज फक्त ऑनलायन घेतले देखून हेर खंयचेच पद्दतीन अर्ज करपाक मेळचे ना अशी माहिती आयोगान दिली. ह्या भरतेक लागून आचारसंहितेचें उल्लंघन जावचें ना अशें स्पश्टीकरण संबंदीत अधिकाऱ्यांनी दिलां. सालेली वाठारात स्टेप इन बार्नाकडेन अचकीत एका धांवत्या दुचाकीचेर झाडाची खाणी पडली. हातूंत दुचाकी चलोवपी तरणाटो गंभीर जखमी जालो. देखून ताका उपचारा खातीर बेगोबेग हॉस्पिटलांत दाखल केला. दुचाकीचे व्हडा प्रमाणात लुकसाण जालें. ही घडणूक सकाळी सुमार 7 वरांचेर घडली खंय. जिल्हा पंचायत वेंचणूक लागीं पावल्या तरी आसतना अजून मेरेन गोवा फॉरवर्ड आरजीपी आनी काँग्रेस हांचे मदली युतीची गाठ सुटना. आरजीपीचो विरेश बोरकार म्हणटा अजून कितली म्हणून वाट पळोवपाची. काँग्रेसीचो फाल्यां केन्नाच उजवाड ना जाल्यार काँग्रेस म्हणटा काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरे बरोबर परतून चर्चा करून युती विशीं निर्णय घेतले. युतीचो प्रस्ताव दिवन 8 दीस जाले आमी आरजीपीच्या जापेची वाट पळयतात. अजून मेरेन आरजीपीन जाप दिवंक ना. पळयात पुरे बातमी. जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर गोवा फॉरवर्ड काँग्रेस आनी आरजीपीन युती करपाचो निर्णय घेतिल्लो जाल्यार आपान हे वेंचणुकेंत एकला चलोवची भुमिका घेतिल्ली. मजगतीं युती करपाचो निर्णय घेतल्या उपरांत काँग्रेसीन कोणाक सांगिनासतना आपली उमेदवारी वळेरी जाहीर केल्ल्यान बोवाळ पडिल्लो. ताचे उपरांत आरजीपीनूय बेरेस्तारा आपली पयली उमेदवारांची वळेरी जाहीर केल्ली. तशेंच शुक्रारा आरजीपीन आनी काँग्रेसीन आपापली दुसरी उमेदवारांची वळेरी जाहीर केली. आरजीपीन आनी काँग्रेसीन जाहीर केल्ल्या उमेदवारी वळेरेंत चडशा समान मतदारसंघांनी आपापले उमेदवार रिंगणात देंवयल्यात. उपरांत शुक्रारा सांत आंद्रे मतदारसंघांतल्यान आरजीपीच्या उमेदवारान उमेदवारी अर्ज भरलो. ते वेळार पत्रकारांनी युती विशीं आमदार विरेश बोरकाराक प्रस्न केले तेन्ना तांणी सांगले, वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान काँग्रेसीचे युती विशीं फाल्यां निर्णय घेतले हेच सुरू आसा. काँग्रेसीन फाल्यां करीत युती विशींच्या निर्णयाक कळाव केलो. वेळ उणो आशिल्ल्यान आमी 2 पावलां फाटीं पावल्यात. देखून आनीक वेळ वगडायनासतना आमी 26 मतदारसंघांनी उमेदवार जाहीर करून उमेदवारी अर्ज भरल्यात. युती विशींची फुडली म्हायती पत्रकार परिशद वरवीं सांजमेरेन कळयतले अशें रिव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे आमदार विरेश बोरकारान सांगले. रिव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष हो पॅन गोवा पक्ष आसा. सगळे गोंयभरान आमचे रेव्होल्युशनरीज आसा. आमचें जें काम आसा हें कंटिन्युअसली काम चालूच आसा. आनी तुम्ही पळयता आसतले प्रत्येक वेळा आमी जेन्ना सांगताले की लार्जस्ट रिजनल पक्ष आमचो फुटबॉल जो सिंबल आसा हो रिकॉग्नायज सिंबल आसा
आणि इतले आसून पासून आमी रावल्ले कंटिन्युअसली आमची जी अप्रोच आसली ती रावन आमी अप्रोच आयज आमची जी फॉयल जे फॉर्म फिलिंग आसा ही आयज आमी केली, नॉमिनेशन फायलिंग केली आणि आमचे जे उरलेली लिस्ट आमी फुडें काडपाक जाल्ली ती आयज आउट केल्ली आसा आणि जो ब्रीफ जो आसा फुडें जितलो आमकां ब्रीफ करपाक आसा तो आमी आमची स्पेशल प्रेस कॉन्फरन्स आसतली विथ पार्टी लिडर्स आमी सगळे मेळून पार्टी अध्यक्ष जावं बाकीचे आमचे कमिटी मेंबर्स जे आसा सगळे मेळून एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतले आनी तुमकां सारके ब्रीफ करतले की एक्झॅक्ट कित्याक लागून आनी कितें जालें तें आनी आयज आमकां हो स्टेप कित्याक घेवचो पडलो तो आयज आमची दुसरी लिस्ट आउट जाल्ली आसा टोटल आमचे 26 कॅन्डिडेट आउट जाल्ले आसा पयलू आमी 12 कॅन्डिडेट केले आनी आतां 14 कॅन्डिडेट आयच्या दिसा केल्ले आसा सो हे कित्याक लागून केला कशें केला हेजी सगळी थोरायन जी ब्रीफ प्रेस कॉन्फरन्स आमी ब्रीफ दितले आनी तुमकां क्लियरिटी जी आसा ती क्लियरिटी सगळी त्या दिसा मजगती युती भितर ज्या मतदारसंघाचेर चर्चा चालू आसा ते 23 मतदारसंघ कुशीक दवरून आमी 22 मतदारसंघात उमेदवारांची वळेरी जाहीर केल्या मात ज्या मतदारसंघात काँग्रेसीची सत्ता आसा तो मतदारसंघ हो काँग्रेसीचो हक्क शेनवारा काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरे गोंयांत येतले ताचे बरोबर बसका जाले उपरांत युती विशींचो निर्णय घेतले तशेंच आमी आरजीपीक युतीचो प्रस्ताव दिवन 8 दीस जाले तरी आरजीपीची अजून मेरेन जाप ना अशी जाप काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान विरेश बोरकाराच्या आरोपांक दिल्या अमित बाब आयज विरेशान आयज सकाळी स्टेटमेंट दिला की काँग्रेसी कडच्यान खंय तरी लेट जाता डिसिजन घेवपाक काँग्रेसी कडच्यान लेट जाता प्रपोजल दिल्यार आतां 8 दीस जाले लेट कशें तर काउंटर प्रपोजल येवपाक जायना तुम्ही प्रपोजल दिल्ले आसा आनी काउंटर प्रपोजल जाडजी लेट करता ते हांव नको ते कशें लेट तुम्ही म्हणटा 8 दीस जाले म्हणटा 8 दीस जाले पूण अजून आरजी कडल्यान प्रपोजल येवना अशें सी लेट्स नॉट सेन्सिटाइज दीस इश्यू व्हेरी क्लियर की आमी जी सिटां जाचेर देर वॉज नो डिस्कशन देर वॉज नो डिस्प्यूट दॅट वी हॅव रिलीज नाव बॅलन्स आय टोल्ड यू अबाउट 23 सीट्स आउट ऑफ विच सर्टन सीट्स विजय सरदेसाई गोवा फॉरवर्ड इज देअर so that we will discuss with him and we'll take a final call tomorrow. मजगती सांज जावन गेली तरी आरजीपीन पत्रकार परिशद घेवंक नाशिल्ली आणि उमेदवार कित्याक जाहीर केले हाची सविस्तर माहिती तांच्यांनी दिवंक ना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. इंडिगो विमान कंपनीच्या अडचणींक लागून गोंयांत सेगीत दुसऱ्या दिसा प्रवाशांचेर परिणाम जाला. शुक्रारा 5 डिसेंबराक इंडिगोच्या वेवस्थापन चुकांचो परिणाम गोंयांतल्या दोनूय आंतरराष्ट्रीय विमानतळांचेर विस्कळीत जाल्ल्यान वेळापत्रकांत मुखेलपणान दिसून आयला. दाबोळी हांगा 38 उड्डाणां मदली 31 रद्द जाल्यात जाल्यार 7 उड्डाणां चालू आसात. प्रवाशांच्यो सगळ्यो सुविधा आनी रिबुकिंगाची वेवस्था जागेर आशिल्ल्याची अपडेट इंडिगो फ्लायटाच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्या. इंडिगो विमान कंपन्यांच्या अडचणींक लागून गोंयांत सेगीत दुसऱ्या दिसाय प्रवाशांक त्रास सोंसचे पडले. शुक्रारा 5 डिसेंबराक गोंयच्या दोनूय आंतरराष्ट्रीय विमानतळांचेर इंडिगोन केल्ल्या वेवस्थापन चुकीचो परिणाम वेळापत्रकांत स्पश्टपणान दिसून आयला. दाबोळी विमानतळ प्रशासना कडल्यान सकाळी 11:15 वरांचेर मेळिल्ले म्हायती प्रमाण 38 नियोजीत विमानांतल्यान 31 विमान सेवा रद्द जाल्यात जाल्यार मोपा मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळावयल्यान 3 विमान सेवाय रद्द जाल्यात. एकाच दिसा दाबोळी विमानतळार 19 विमान सेवा रद्द जाल्यान प्रवाशांक व्हड असुविधा जाल्या. फकत 7 विमान सेवा सुरू आसात. रद्द केल्या विमानात रायपूर बंगळुरू वट्ट 5, इंदोर 2, अहमदाबाद 2, नवी दिल्ली 2, हैदराबाद 3, मुंबई, भोपाल, जयपूर, सुरत आणि चेन्नई ह्या महत्वाच्या मार्गांचेर उड्डाणाचो आस्पाव आसा. ते भायर मोपा विमानतळावयल्यान नवी दिल्ली 6E542, बंगळुरू 6E6075 आणि हैदराबाद 6E6124 कडेन वचपाची 3 विमानां रद्द केल्यात. तशेंच ह्या चुकीच्या वेवस्थापनाक लागून तिडकल्ल्या प्रवाशांचे बऱ्योच आर्त्यो परत्यो प्रतिक्रियाय मुखार आयला. एक ही एयरलाइन की मोनोपोली इतनी नहीं होनी चाहिए, सभी को सरीखा ये करना चाहिए. आप भी वही फ्लाइट में है सर? अभी उनके साथ नहीं हो, इसलिए मैंने बोला कि सिर्फ मोनोपोली का इशू हो जाता है, एक सब पूरा देश को हिला दिया है ना. हाँ सही. इतना ट्रैफिक डिस्टर्बेंस हो रहा है. तो कस्टमर केयर भी इनका नंबर नहीं उठ रहा है, आपको फिर बुकिंग ही नहीं करनी चाहिए. आप पहले आप मॉर्निंग में मैसेज भेज रहे हो कि फ्लाइट कैंसिल है, रिफंड कर देंगे. रिफंड से हम क्या करेंगे? हमें कितनी मतलब असुविधा हो रही है. मेरा तो पैर का ही ऑपरेशन है, मैं तो कैसे भी करके इनको भेजना चाहिए.
आपका ऑपरेशन शेड्यूल्ड है अभी मैडम, क्या है सिचुएशन? मॉर्निंग में मेरा ऑपरेशन है, मुझे यहाँ नहीं कराना था, तो मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो वो बोले भोपाल में आप आ जाइए, मेरा ऑपरेशन मॉर्निंग में है। अब मैं कैसे पहुँचूंगी? आपका फ्लाइट कहाँ पर का था मैडम? यहीं से ही था। भोपाल के लिए? हाँ। अभी स्टेटस क्या दिखा है? शेड्यूल कैंसिल? कैंसिल। कोई रिस्पॉन्स आया उनसे? कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई बात करने ही तैयार नहीं है। कोई प्रायर इन्फॉर्मेशन था आपको? नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। कोई भी प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं कैंसिल के पहले? कोई सुविधा यहाँ आके पता चला। कोई ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट, कोई नहीं, फ्लाइट? कुछ भी नहीं। आप वो हमें कनेक्ट करके भेजें या कैसे भी करें, लाइन पे बच्चे लगे हैं, पर बात ही कोई करने तैयार नहीं। I'm suffering. I had a high, impression about Indigo, and it is not up to the mark now. I'm very bad. I'm feeling very bad. Where was your flight scheduled for, sir? Where were you supposed to go? Bangalore. The flight is cancelled now? Yes. And since 4 years I'm traveling. मेरा ऑपरेशन है। I'm chronic, non-alcoholic, chronic pancreatic patient. I'm severely suffering, and now I don't know where to go. I have to request some of my relatives, and I'll go and stay. Tomorrow different flight I change first time. It never happened in 4 years. दिल्ली से हम यहाँ पे शादी के लिए आए थे और इंडिया वालों ने कोई मैसेज नहीं करा, कोई कॉल नहीं करा, कोई भी इन्होंने बताया नहीं। पहले से 11 बजे तक इनकी फ्लाइट ऑन टाइम दिखा रही थी, अब एकदम से कैंसिल दिखा रही है। हम पूछ रहे थे, कोई जवाब नहीं, कोई रिशेड्यूलिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। आपको कोई इम्पोर्टेंट काम था कोई? सर हमें तो कोर्ट प्रोसीडिंग करते रहते हैं ना, हम तो बताओ अर्जेंट कार से भी नहीं जा सकते, टाइमिंग इतनी है दिल्ली की, क्या करेंगे हम बताओ। कोई कोर्ट का प्रोसीडिंग था आपका? हाँ जी सर। तो अभी क्या बोल रहे हैं? कुछ बता ही नहीं रहे, लाइन में लगे रहो, 3 घंटे बाद नंबर आएगा। आपको कोई प्रायर इंटीमेशन था? नहीं, कोई इंटीमेशन नहीं। इंडिगो वाले तो बोल रहे हैं कि सबको ऑलरेडी इन्फॉर्म किया हुआ है। नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। कोई मैसेज वैसे कोई कुछ मैसेज नहीं? नहीं। कोई रीशेड्यूल करने का कोई प्लान बताया है? कुछ अभी कुछ नहीं बता रहे। ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स भी नहीं है? कुछ भी नहीं है। जब इन पे क्रू ही नहीं है, स्टाफ ही नहीं है, बेच दो एयरलाइन, कोई और तो चला लेगा अच्छी सी। लग रहा है आपको मोनोपोली होगी? पता नहीं सर क्या है, विजय मालिया की तरह ये भी उड़ने वाला है पैसे लेकर। चलो ठीक है सर। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। चापोली काणकोणा वेगान येवपी थार गाडयेचे वोल्तार नियंत्रण सुटिल्ल्यान भिरांकूळ अपघात जालो। ह्या अपघातांत रोहिश राजेंद्र कुमारपंत ह्या 24 वर्साच्या तरणाट्याक जागेरूच मरण आयले, जाल्यार गाडयेंत आशिल्ल्या दिव्या ठाकूर आनी रक्षित राज ह्या बंगळुरूच्या तरणाट्याक गंभीर दुखापत जाल्ल्यान दोगांचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात। पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामा केला। पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा। हे चापोळ डॅम आणि डॅमा कडेन ही सगळी वलतां, पण ही सगळी वलतां काडून ते भुरगे रातचे येता, भुरगो अशी वलतां काडून हांगच्यान अशें ते भरपूर स्पिडींग पण कळटा कांयच ब्रेका उपयोगी ना हे वॉल मिस केले काढले तांणी काडून नीट आयले सारखे नीट येवन हांगच्यान सरळ गेले आणि लास्ट मागीर तळप आहा त्या तळपावर मारली ताणी गाडी, त्या तळपावरून गाडी मारली आणि तो सामको एक्सपर्ट तेन्ना गेलो, एक्सपर्ट जालो। पुलीस सांगता हिसपान की सेल्फ एक्सिडेंट हो हे न्ही कोणे मारलो बिलो तशें काय नाही। आणि मागीर कितें जालें हितून भितर? हातूंत भितर हे वतार सामको भारायली गाडी तेगेली अशी डायरेक्ट अशें गेलो वयल्यान आनी हो फातर फोडून ताणें सामको मुखार ते तळपा मारली, मारून ते धपक्याक एकलो तो भुरगो गेलो, रोहिश राजेंद्र कुमारपंत हो भुरगो आमचो राजबागांतलो। आनी हो स्पॉट कितें जाला चापोळ डॅम म्हणल्यार जे तवनास भुरगे मुस्तपण करपाक जावं कसले पिवपाक खावपाक कितें आणि ती संबंध करपाक हे सगळे हांगाच उरता झाडांचर म्हणून पुलिशेन हाजी लक्ष मारपाक चापोळ डॅमाचे नाल्यार आतां पळयता जाल्यार आख्खे थंयच्यान डॅमार सगळे भोंवतणी पळय कितले बियरी बाटले, कितले सिगरेटी पाकिटां आणि कितें कितें पडले आहा ते कंडम बिमडे सगळे पळया तुमी। सकाळी 3:30 वरांचेर 3-3:30 यांच्या दरम्यान चापोली डॅमार येवपी एक थार ही गाडी, त्या गाडी फास्ट आसले कारणान ताजो ताबू तुटलो स्टेरिंगा वयलो आणि ती गाडी डायरेक्ट येवन ह्या फातराक हे सगळे काढून फातरां आपटली। भितर एक चली आणि एक चलो, बायल किंवा चलो हे अजून कळपाक शक्य जालें ना।
आणि हो भुरगो, ह्या भुरग्याचें नांव आसा रोईश राजेंद्र कुमारपंत कुटुंबातलो तेंचो भुरगो, एकमेव भुरगो. तांचे घरान आनी चली भुरगीं ना, चली आसा चली भुरगीं ना अशें ते म्हणटा. पूण एकमेव भुरगो जो कमावतो भुरगो, ज्या भुरग्याक राजेंद्र हो ताजो बापूय ह्या संवसाराक ना, अशें आसतना एकमेव भुरगो राती सकाळ फुडें 3:30 वरांचेर गेल्ल्यान सबंद गांवान दुख्खाचें एक सावट पसरला. सगळे लोक हळहळ व्यक्त करतात. आनी आयच्या ह्या एक्सिडंटान दाखोवन दिला सकाळ फुडें 3:30 वरांचेर 3 वरांचेर जो एक्सिडंट जाता, खंय तरी चापोली डॅमाचेर लोक जे येतात तांणी खंय तरी आपल्याल्या स्पिडीक खंय तरी हें दवरपा जाय, स्पिडीचेर कंट्रोल दवरपा जाय. हो स्पिडीचेर कंट्रोल नासल्यान हो एक आकांताचो एक्सिडंट जाला. गोमंतक टीव्ही खातीर सुविरू कुमारपंत. 20 डिसेंबराक जिल्लो पंचायत वेंचणूक, पूण आतांच पेडण्या तोरशा वाठारांत कोल्ड वॉर चालू जाला. भाजपाच्या बाबू आसगांवकारान भाजपाच्याच विरोधात आपलो उमेदवार जाहीर केल्ल्यान राजकारण्या मदीं वीज कोसळ्ळ्या. बाबू पार्टीचेर अन्याय करता, तशेंच बाबू आतां जाणटो जाल्ल्याची टिका आमदार प्रवीण आल्लेकरान केल्या. पळयात पुराय बातमी. गोंयांत जिल्लो पंचायत वेंचणुकेची बरीच धांवपळ चल्ल्या, पूण ह्या वेंचणुकेचो पेडण्या तोरशा वाठारांत भाजपाच्याच फुडाऱ्या मदीं बरेंच कोल्ड वॉर पळोवपाक मेळटा. 20 डिसेंबराक जावपी वेंचणुके खातीर सत्तेत आशिल्ली भाजपान जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर 50 उमेदवारां मदले 40 उमेदवारांच्या नांवाची वळेरी जाहीर केल्या. पूण ह्या उमेदवारी वळेरींचेर पेडण्या तोरशा वाठारांतल्या लोकांनी आनी आदलो उपमुख्यमंत्री बाबू आसगांवकारान नाराजगी उक्तायत भाजपाच्याच उमेदवाराच्या विरोधात आपलो उमेदवार जाहीर सभेत उबो केला. हांवें फकत भाजपाक खंय चुकला तें दाखयला अशें म्हणत भाजपान दवरिल्ले उमेदवार फाटीं काडचो अशेंय बाबून सुचयला. मजगतीं भाजपाच्या पेडण्याच्या आमदारान प्रचाराचो नाल नेटान फोडला, तशेंच बाबूचेरय बाण मारला. बाबू आतां जाणटो जाला, तेका आतां उगडासूय सारको उरना खंय. आयज ज्या पार्टीन तो आसा त्याच पार्टीचेर तो अन्याय करता. बाबूच्या उमेदवारान समज फॉर्म भरले जाल्यार तुमीच पळयात बाबूची हालत कितें जातली ती, अशें आतां आमदार प्रवीण आल्लेकारान सांगले. आतां पेडण्या जिल्लो पंचायतीच्या वेंचणुकेची रेस विरोधकां मदीं उरली ना. आतां सत्तेत आशिल्ल्या भाजपा मदींच उमेदवारा वयल्यान रेसींग सुरू जाल्या. आतां कोण बाजी मारतलो, कोणाचे कितले हाल जातले हे 22 तारखेच्या निकाला उपरांतूच कळटले. पळयात बाबू आसगांवकार आनी आमदार प्रवीण आल्लेकाराचे स्टेटमेंट. हो अपक्ष कॅन्डिडेट आणि बीजेपी कडेन माझी रिक्वेस्ट आसा की तो कॅन्डिडेट ताणें दवरला ताका विड्रॉ करपाचो आनी ह्या कॅन्डिडेटाक सपोर्ट करपाचो. हे जे बीजेपी बाबू आसगांवकर तांकां अपील करता. हांव जो ग्रासरूट लेवलाच्या मनशाक असो धोको दिवंक शकना, ते म्हाज्या रक्तान ना. जो मनीस काडला ताका आमी सपोर्ट करतले आनी लोकांक विश्वासान घेवन ताका निवडून हाडटले आनी लोक दितले अशी म्हाका आशा आसा. आनी तेजे बद्दल कांय ना. हांवें बीजेपी खंय चुकला तें दाखयलां की हो कॅन्डिडेट कसो बरो आनी ह्या कॅन्डिडेटान कांयच करूं ना. म्हणजे खंयचोय कॅन्डिडेट हाडून तुमी आमचेर लाद नाका. तेजें कार्य असल्यार हांवूय ताका सपोर्ट करतालो. कार्यच ना ज्या मनशाचें आनी तो आमचेर घालता. पळय, म्हाका एक्चुली तेजें उलोवपाचें ना, कित्याक सद्या तो आतां तुमकां खबर आसा जाणटो जाल्ला, तेजी विचारूय कितें हें जाल्लें आसा. ताका म्हाका दिसता उगडासूय रावना सारको. आयज ज्या पार्टीन तो रावन त्या पार्टीचेर बीजेपी सरकार म्हणटा आपण, म्हणजे तेणी विचार करचे ज्या पार्टीन रावन तेजेर अन्याय करता त्या पार्टीचेर. आयज पार्टीकूच लागून आयज तो आयज हें आसा जे आयज असो तो उलयता, जे आयज आमी दुसरो उमेदवार दवरतलोच. तो समज उमेदवार हांव तुमकां हें दिता, जे उमेदवारान तेणी फॉर्म भरले जाल्यार बाबूची हालत कितें जातली ते तुमी पळोवची. गोमंतक टीव्ही खातीर निवृत्ती शिरोडकार. जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर आरजीपीन 14 उमेदवारांची दुसरी वळेरी जाहीर केली. बिरेस्ताराच आरजीपीन 12 उमेदवारांची वळेरी जाहीर केली. आता मेरेन आरजीपीन 26 उमेदवार जाहीर केल्या. पळयात. गोंयांत जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर आरजीपीन आनीक 14 उमेदवारांची वळेरी जाहीर केल्या. बिरेस्तारास आरजीपीन 12 उमेदवारांची वळेरी जाहीर केल्ली. आता मेरेन आरजीपीन 26 उमेदवार जाहीर केल्या.
काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्ड पक्षान जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर युती करपाचे आश्वासन दिवन आनी उपरांत स्वताचे उमेदवार जाहीर करून आपणाक फटयला असो दावो आरजीपीचे मुखेली मनोज परब हाणें केल्लो. ते उपरांत उमेदवाराची निवड करपा खातीर पक्षाची बसका आपयली. आतां 14 उमेदवारांची घोशणा जाल्या. उत्तर गोंयांत धारगळे अनिल हरमलकार, कळंगुटे अनया कांदोळकार, सुकूर तिवोतिनो, जॉन फेलिक्स लोबो, रेस मागोस आल्लेनी ब्रागांझा, पेना द फ्रांस रोहन धवडे, चिमला दीपिका काणकोणकार, नगरगांव निलेश गांवकार हांचो आस्पाव आसा. जाल्यार दक्षिण गोंयांत उसगांव गांजे निरुपा गावडे, राय आंतोनेता फेर्नांडीस, कोलवा एंथोनी रॉबर्ट्स, वेळी डेगली फेर्नांडीस, सावड्डे स्पनेश गांवकर, धारबांदोडा गितेश गांवकर आनी कुठ्ठाळे आंजेलिनी तेलीस अशे दुसऱ्या वळेरीत जाहीर जाल्ले उमेदवारांची नांवां आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. शुक्रारा पणजी जुंता हाऊसाच्या पार्किंग सुवातेत पार्क केल्ल्या सरकारी स्क्रॅप गाडयेत एका अनवळखे मनशाची कूड सापडली. या कुडीची वळख अजून मेरेन पटूंक ना. पणजी पोलीस फुडलो तपास करतात. आवाज गोंयचो बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक